तळगावचो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पीपीपी तत्वाचेर दिवपाक काँग्रेस पक्षान खर विरोध उक्तायला। गोंयांत तरणाट्यां मदल्या खेळा प्रतिभेक प्रोत्साहन दिवपाक हो स्टेडियम उबारिल्लो। ताका लागून सरकारान जो निर्णय घेतला तो तांच्यांनी फाटीं घेवचो म्हण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाक घालून जे अप्रुव्हल दिले हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या देशाक विकपाक काढला आणि विकून उडयले। सगळ्या गोयच्या जनतेक हांव सांगपाक सोदता की वो फाटल्यान दिसता तो स्टेडियम लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना त्या वेळार त्या गेम्साक लागून वो इंडोर स्टेडियम बांदिल्लो। स्टेडियम बांदपाचे कारण म्हणल्यार गोंयची जी युवा पिढी आसा जे गांवांनी रावतात, पुराय गोंयभर जे यूथ जे आसा त्या स्पोर्ट्सा भितर डेव्हलपमेंट करून तांकां मुखार हाडप, तांचे स्किल अपलिफ्ट करपा लागून हे सगळे स्टेडियम बांदिल्ले। पूण दुर्दैवाची गोष्ट की जेन्ना हो स्टेडियम बांदून जालो हाजे एसएजीन रेंट इतले दवरले की जे सगळे एसोसिएशनां आशिल्ली, बॅडमिंटन एसोसिएशन आसतले, टेबल टेनिस एसोसिएशन आसतले, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल जे इंडोर सगळ्यो एसोसिएशनां आसा, जेन्ना तांणी एप्लिकेशन केलें तेन्ना तांकां इट बिकेम इनएफोर्डेबल बिकॉज हाचे रेंट इतले हाय दवरला की हांगा फक्त लग्न, इव्हेंट्स, एक्झिबिशन, सो खरो जो हेतू आशिल्लो स्पोर्ट्स डेव्हलप करपाचो तो फुलफिल जालो ना। फंडामेंटल राईट जो आसा हे स्टुडंट्साचो आसा, युथाचो आसा। एव्हरी इयर आमचे गोवा विद्यापीठचे स्टुडंट्स आहा हांगा हेंचो प्रोग्राम जाता आणि ह्या प्रोग्रामान जो स्टेडियम आहा तांकां सबसिडायज रेट आणि फुकट मेळटा। बिकॉज फुकट आमच्या स्टुडंट्सांक मेळटा, गोवाचे स्टुडंट्सांक, आणि एफिलेटेड स्टुडंट्सांक ऑन सबसिडायज मेळटा रेट। सो समज जो पीपीपीन वयता जाल्यार हेजी गॅरंटी कितें आसा की हे भुरग्यांक फ्री मेळटलो? देर इज नो गॅरंटी। सो जी पार्टी आसा, प्रायवेट पार्टी, ते आपल्याक जाय ते रेटीन विकतलो। सो ह्या हेतून आमचो भुरग्यांचो टॅलंट शोकेस करपाक जागोच नाच। ज्यांचे आवय बापूय बीजेपी एफिलिएटेड आहा त्या भुरग्यांक स्पोर्ट्सान एक्सेल जावप न्ही? अरे हो मुद्दो आज प्रत्येक गोंयकाराचो आहा। जे स्टेडियम आज गोंयभर आसा हे गोंयकाराचे, हे पॉलिटिकल पार्टीचे न्ही। सो वी हॅव कम हियर to represent the entire people of Goa, irrespective of political parties. This issue is a serious issue. ह्या हांगाच्यान चालू जाला, फाल्यां गोंयभर वतली कीड।